बाणस्तारी मार्केटात दुकानां वाटपावयल्यान बिरेस्तारा बोवाळ जालो। नव्या मार्केटांत थळाव्यांक पयलीं प्राधान्य दिवपाक जाय अशी मागणी घेवन लोकांनी बोवाळ घालो। कांय लोक हांगासर पयलींच्यान वेपार करतात, तातूंतले कांय जाण गोंया भायले आसात। हे लोक खंयचेय आसूं, पूण एकाद्र्या गोंयकाराक धंदो करीनसो दिसलो जाल्यार ताकाच पयले प्राधान्य मेळपाक जाय अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मडगावच्या एसटीपीडीए घाऊक नुस्त्या मार्केटात घाणी पडल्यात। किरकोळ नुस्ते विक्रेत्यांच्या बुरशेपणाक लागून हांगासर घाणी पडल्यात। नुस्ते आनी फळ विक्रेत्यांची जागा नितळ असली तरी हे बिल्डिंगे भायर आशिल्ली गटारां कोयरान भरल्यात। कोयर प्रक्रिया प्रकल्पूय फाटल्या कांय दिसां सावन बंद आसा। ह्या कारणाक लागून मुंबय उच्च न्यायालयान मडगाव पालिका आनी एसटीपीडीएचे कान ओडिल्ले, तशेंच मार्केटाची पळोवणी करून नितळसाणे खातीर पावलां उबारची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। ते प्रमाण मडगाव पालिका आनी एसटीपीडीएन संयुक्त पळोवणी केली। साळेली 70 वाठारांत सान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन राजस्थानाच्या तरणाट्याक अटक केल्या। वाळपय पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण राम निवास बिश्रॉय अशें त्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। 2 दिसां पयलीं हो प्रकार उक्ताडार आयला। उपरांत चलयेचे आवयन वाळपय पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्ली। पुलिशेन हे विशीं चवकशी करून तरणाट्याक अटक केल्या। दोनापावलाच्या पठारार आयटी पार्क हाडपाचें सपन थंयच उरलें, मात ते सुवातेर सद्याक भलत्योच गजाली येवपाक लागल्यात। सद्याक थंय बांदकामाच्या कोयराच्यो राशी जाल्यात। प्रस्तावित आयटी पार्काचें कितें आनी ते सुवातेचे फुडार कितें हाचेर प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात। फर्मागुडी किल्ल्याच्या वण्टीचो एक भाग सोमारा कोसळ्ळो। ह्या आदीं बी 3 वर्सां पयलीं किल्ल्याची एक धड कोसळिल्ली, ती अजून दुरुस्त जाल्ली ना। किल्ल्याच्या भोंवतणी झाडां झुडपां वाडल्यान ह्या किल्ल्यार सरकारी शिवाजी जयंतीची मुखेल कार्यावळ जाता तेन्ना मंत्री आमदार ह्या किल्ल्याचें सोबितीकरण करपाचें आश्वासन दितात, मात उपरांत कांयच करिनात। हो किल्लो कोसळपाच्या वाटेर पावला म्हणून आदलो सरपंच राजेश नायक हाणें सांगलें।
बुधवारा मध्यानराती 1.5 वरांचेर कळंगुटे एका सिवेज टँकराचो अपघात जालो. टँकर चलोवपी ड्रायव्हराक मदींच दोळो लागिल्ल्यान ताच्या गाडयेवयलें नियंत्रण सुटलें आनी रस्त्या कुशीकच्या पसऱ्यार ताणें वचून नेटान धपको दिलो. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. गणेश उत्सव आनी हेर माध्यमांतल्यान गड किल्ल्याचें संवर्धन करपी संदेश दिवपाची आयज गरज आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या आचार विचारांचें आचरण जावपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलां. कला आनी संस्कृती खात्या वतीन गणेश उत्सव मंडळाक सहकार्य करतले अशेंय तांणी सांगलें. मंत्री गावडे हांणी बिरेस्तारा दनपरात दिवचलच्या भौशीक गणपतीचें दर्शन घेतलें. दिवचल गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद नाटेकर आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री गावडे हांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार तांणी गणपती कडेन केल्ले सजावटीची तोखणाय केली. चौथीक पावसाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान अंदूच्या मोसमी पावसाचें प्रमाण फाटल्या 2 वर्सां परस चड आसा. आतां मेरेन 125 इंच पावस पडला. पोरू सरासरी पावस 107 इंच जाल्यार 2021 124 आनी 2020च्या तुळेंत मात अंदूचे पावसाचें प्रमाण उणें आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 44.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान बिरेस्तारा ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 1 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंय राज्य अल्पसंख्यांक अर्थीक उदरगत महामंडळा वतीन बुधवारा खासा कार्यशाळा जाली. ही कार्यशाळा महामंडळाचे फील्ड वर्कर्स आनी फील्ड असिस्टंटांक वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिवपा खातीर आशिल्ली. हे कार्यशाळेविशीं महामंडळाचे संचालक अजित पंचवाडकर हांणी अदीक म्हायती दिली. रितसर परवानगी घेनासतना मडगांव नगरपालिके सामकार उबारिल्लो मंडप मडगांव पुलिशेन बिरेस्तारा मोडून उडयलो. ईदाच्या निमतान जामा मस्जिद ह्या रस्त्यावयल्यान मिरवणूक काडटा. ताची जाणविकाय आसून लेगीत हो मंडप उबारिल्ल्यान तो पुलिशेन मोडलो. येरादारीची कोयणी जावची न्हय ह्या कारणां खातीर मंडप मोडिल्ल्याची म्हायती पुलीस उपअधीक्षक संतोष देसाय हांणी दिल्या. मडगांव नगरपालिका मुस्लीम फुडारी तशेंच पुलिशेच्या जोड पालवान ही कारवाय जाल्या.
गोंयांत खूब इतिहासीक देवळां आसात. तांचो पर्यटन नदरेन वापर जावप गरजेचें. देखून योग वेलनेस पर्यटनाच्या आदारान गोंय अध्यात्मीक थळ करपाचे यत्न करतले, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. तशेंच अंदू शिवजयंती व्हडा प्रमाणात मनयतले. टेम्पल कनेक्ट येवजणे वरवीं कार्यावळी सुरू करतले, अशें मंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मरणोत्तर आपली किडनी, यकृत आनी दोळे दान केले. सेवा पखवाड्याच्या निमतान भाजपान अवयव दानाची मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे खालाच डॉ. प्रमोद सावंतान आपले अवयव दान केले. लोकांनी अवयव दान करपाक फुडें सरचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. फोंडे म्हालांतले सावयवेऱ्यां, केरी, वळवय वाठारांतल्या शाळांतल्या माधान्य आहारात कीड मेळपाच्या प्रकरणात खाण पुरवण करपी स्वयंसहाय्य गटाचे कंत्राट निलंबीत केला. भुरग्यांक ज्यो संस्था बरे खाण दितले तांकां भिवपाची गरज ना. अशा गटांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांचे पयशे मेळटले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. डेंग्यू दुयेंस देशभर पातळ्ळां. देशभर जाल्ले डेंग्यूच्या साथीच्या फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी खासा नेमावळ जारी केल्या. ही नेमावळ गोंयांतल्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आनी हॉस्पिटलांनी चालीक लायतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. गणपती ही स्वयंपूर्ण देवता आसा, अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यान दिवचलच्या भौशीक गणपतीचे दर्शन घेतलें. दिवचल गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद नाटेकर आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याक येवकार दिलो. ह्या वेळार आदले जिल्लो पंचायत वांगडी संजय शेटये, प्रभाकर वेर्णेकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले.
हुबळी सावन सावड्डे येवपी कारीक अनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. गोंय कर्नाटक शिमेकडेन आशिल्ल्या पुलावयल्यान कार 20 फूट सकयल कोसळ्ळी. घाटात पडिल्ल्या धुक्याक लागून मुखावयले कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान कारीन आशिल्ले 3 जाण प्रवाशी जखमी जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. बिरेस्तारा रान खात्यान बायणा वाठारांत मानगे धरले. कांय दिसां आदीं बायणाच्या एका थळाव्याक हे मानगे लागसारच्या तळये कडेन भोंवतना दिश्टी पडिल्ले. उपरांत ताणें रान खात्या कडेन कागाळ लेगीत केल्ली, पूण तेन्ना मानगे धरपाक पावले ना. बिरेस्तारा सकाळीं सुमार 4 वरांचेर मानगे ताका दिश्टी पडले. तेन्ना ताणें रोखडेंच रान खात्याक कळीत केलें आनी उपरांत मानगे धरले. दिवचलच्या मुस्लिम भावांनी बिरेस्तारा ईद ए मिलाद व्हडा दबाज्यान मनयली. त्या निमतान सांजे शारात जुलूस म्हणल्यार भव्य मिरवणूक काडून शक्ती प्रदर्शन केलें. हे मिरवणुकेत ल्हान भुरगे मेळून 500 परस चड मुस्लिम भाव वांटेकार जाल्ले. एका वटेन नुस्तें म्हारग जालां जाल्यार दुसऱ्या वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्त्या फाटोफाट बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्ल्यान खवय्यांक प्रश्न पडला. 2 म्हयन्यां पयलीं तांतयां वाडल्यात. सध्या ₹550 शेकडो अशें तांतयांचें मोल आसा. IIT खातीर अजून जमीन निश्चित जाल्ली ना म्हणपाचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जमीन सोदपाचें काम अजून खंय चालू आसा. मंगळारा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान सांग्यार नवी जमीन सोदिल्ल्याचो दावो केल्लो.
भारताच्या बायलांच्या हॉकी पंगडान 19व्या आशियाई खेळा सर्तीतले आपले अ गटातले पयले मॅचीत सिंगापूर पंगडाक 13-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो। भारतान मॅचीचेर पुराय शेक दवरलो, तशेंच प्रतिस्पर्धी पंगडाक एक गोल लेगीत करपाक दिलो ना। भारताची युवा स्ट्रायकर संगीता कुमारी हिने हॅट्रिक केली। भारतान पयल्या 2 क्वार्टरात 8 आणि निमण्या 2 क्वार्टरात 5 गोल केले। बुधवारा सकाळी आल्तीन वाठारांत झाड हुमटून एका घराचेर पडले। मात ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत वा जिवीतहानी जावं ना, पूण घराचे मात बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाचे जवानान सांगलें। पणजे महानगरपालिकेचे कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षीतरित्या झाड कातरिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान ह्या वेळार दिली। भारतातले हरित क्रांतीचे जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पिराय 98 वर्साचे आयज 28 सप्टेंबराक संवसाराक अंतरले। भारतातल्या उण्या उत्पन्नाच्या शेतकाराक चड उत्पादन करपाक मजत करपी भाताच्यो चड उत्पन्न दिवपी जाती तयार करपाक स्वामीनाथनाचो मुखेल वांटो आशिल्लो। शेतकी मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 1972 पद्मभूषण भेटयिल्ले। स्वामीनाथनाच्या फाटल्यान तांची घरकान्न मीना आनी 3 चलयो आसात।